नमस्कार. आम्ही आयज आसा फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर आणि आयज हांगासर एक कंप्लेंट येयल्या ती म्हळ्यार किडनॅपिंग. दिसा ढवळ्या एक मनशाक किडनॅप केल्लो आसा आणि तेजें नांव जावन आसा संदीप चौधरी. हो जेन्ना दनपारां आपली शॉप बंद करून सकयल येतालो तेन्ना तेका एका स्विफ्ट गाडयेन दोग जाण काय तीग जाण कितले जाण आशिल्ले खबर ना, तेका स्विफ्ट गाडयेन तेका घातलो आणि तशीच ती स्विफ्ट गाडी घेवन तेका तेजे पलायन केल्लें आसा. ही सगळी घडणूक तेजो जो कामगार आसा तो येवन जेन्ना लॉक करून सकयल देवलो तेजो फाटोफाट तेन्ना तेणें ते पळयलें की तेज्या पात्रांवाक खंय तरी तेका खंय तरी गाडयेन घालून व्हरता म्हणून. आयज जर सारकी CCTV फुटेज आमची म्युन्सिपालिटीची म्हणा त्या गव्हर्मेंटाची म्हणा जर ती चालू आशिल्ली जाल्यार म्हाका दिसना ही अशी गजाली घडटल्यो. हांव गव्हर्मेंटा कडेन इतलेंच रिक्वेस्ट करता की 24 तास पेट्रोलिंग, रातचेच न्ही पण दिसाचे सुद्दां अशें जर दिसा उजवाडे जर मनशाक गोमटेक धरून जर एका स्विफ्टान घालप जाता जाल्यार आमकां चिंतपाक जाय की फाल्यां ल्हान भुरगीं जीं स्कुलाक वतात, ज्यो धाकट्यो चलयो धाकटे चले जे स्कुलाक वतात, फाल्यां जाणटे जे कामाक वतात, वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जे वतात, नायट ड्युटीचे जे लोक येतात, बेतोडा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जे वतात ते नायट ड्युटीचे जे लोक येतात, हॉस्पिटलांनी वतात, पणजे जे कामाक वतात, हेंची सेक्युरिटी कितें? कित्याक दिसा उजवाडे जेन्ना एका मनशाक जेन्ना काडटात आनी गाडयेन घालून व्हरतात, हे रातची गजाल जावना, दिसा उजवाडे, जाल्यार म्हाका दिसता अत्यंत दुर्दैवी गजाल आसा. फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर हांव आजूय सांगता DYSP आनी PI बरें काम करता, पण तांकां स्टाफ ना. दे आर लॅकिंग मोर दॅन 50% ऑफ स्टाफ आणि पेट्रोलिंग इज मस्ट 24 hours. ही सगळी घडणूक जेन्ना पुलीस स्टेशनाचेर येयली, PI जेन्ना कळ्ळें तेन्ना रजिस्टर केल्ली आसा कंप्लेंट हांगासर. आणि ही टीम जी आसा ही बेळगांव वचपाक गेल्या आणि तांकां लोकेशन मेळ्ळां की तेणें अनमोड गेट क्रॉस केल्ली आसा म्हणून. परत जशें आमकां अपडेट मेळटा ती परत तुमच्या मुखार आमी घेवन येतले. पळयत रावा प्रुडंट फोंडेच्यान विवेक प्रभू.